बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. उघडापणाचो ग्रंथ 15वा स्वर 4थी वळ रेव्हलेशन 15:4. कित्याक तूं एकलोच पवित्र सर्व जनांगां तुजे हुजीर येतली आनी तुका आराधन स्तुती करतली. वैमगचनो प्रत्येक पौर्णी ह्या 9 दिसा आमी संगता मेळ्ळ्या. सर जनांगा सुमे राष्ट्रा सुमे संगता मेळ्ळेली आमी एका मनान काळजान सुम्यास मुखार आयल्या. दिंबी गेल्या ताका आराधन करया, मान करया. गव्या आमी भजन 826 पेज 33. वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुम्या मुखार घालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सुम्या तुमच्या आस्वंदिया. सुम्या तुमच्या आस्वंदिया. सुंदिया वंदिया सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. होय सर्राष्ट्रां सर जनांगा सवय मेळोन आमच्या कुटुंबा सवय मेळोन कुटुंबाचेरी एक सांदे तांकां सांगाताक घेवन मैमेवोन जाल्ली परजा बरी माय सांजे बाब बरी एक सांग बोग देवदूतां सवय मेळोन सर्गीं दळबरां सवय मेळोन सुम्याक आमी वंदिया. तो आमचो समी, तो आमचो देव, आमचें सर्वस्व. सर जनांगा ताचे उजीर येतली ताका आराधन स्तुती करतली म्हणटा देवाचें उतर. आज आमी एका मनान काळजान सुम्याक वंदिया, ताका आराधन करया. ताच्या हजरपणांत आमी येवया, ताची दया ताचो मोग आमी अनुभव करया. Lord, we worship you, we adore you, Lord. आयल्या दन्या कर दया. आयल्या दन्या कर दया. दाखय सुम्या तुझी माया. दाखय सुम्या तुझी माया. वंदिया 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 सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया 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 सुम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. चात बारो आमी स्तुती करी. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्याक आराधन करया निरंतरी. आराधन मान आणि महिमा तुका सुम्या सर्व देवा.
आमच्या समय आमच्या सर्वान आमचे गदेन या पवित्र सक्रमेंतान जरा शेवा सर्जनांगा समय मिळून सर्गी दळबार आणि या संगता मिळलेली आम्ही तुका वंदिता तुका आराधन करता मान करता तू आमचो समय म्हणून आम्ही ओळखून घेता मानून घेता आराधन तुका समय हालेलुया 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 We praise you, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Devak vandiya. Samyak vandiya. Kirtan 9 आणि 8 पहिली वोळ थांब तिसरी वोळ आम्ही काढया. Psalm 98 verses 1, 2, 3. असम्या कमी वंदितना चोर राष्ट्र सुवे जनांग सुवे आमच्या कुटुंबा सुवे संगता मिळलेली आम्ही एका मोनान काळजान असकारादान स्तुती आम्ही करतना सुमी आमची दया करता सुमी आमकां कृपा दिता त्या सुमयाच्या हजरपणांत आम्ही येता आणि त्याच्या हजरपणांत आम्ही रावता आणि सुमी आमचेर नदर घालता सुमी आमकां पळयता तर ताची स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. ह्यो 3 वळी आमी म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. ह्यो 3 वळी आमच्यो करया आनी आमच्या सुमयाक वर्थ्या देवाक आमचें सुमें सदां काळ आसच्या आनी आमची दया करच्या आमचो विशेष मोग करच्या त्या विश्वासी देवाक आम्ही अर्घां दिवया. म्हजे उपरांत म्हणा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यांत असर्या. कित्याक ताणें केल्यांत असर्या. ताच्या उजव्या हातान ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान पवित्र बावळ्यान जोडून दिलां ताका जैत. जोडून दिलां ताका जैत. सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केल्या. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उगडापी केल्या. आपली न्यायनीत उगडापी केल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताच्या मोगाचो ताच्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो विश्वासीपणाचो उगडास केला. उगडास केला. पृथ्वेच्या कोनशा कोनशांनी पृथ्वेच्या कोनशा कोनशांनी आमच्या देवाची सडवण देखली. सडवण देखली. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंब्या. सुमयान ताची असरी आमकां कळीत केल्या. ताच्या उजव्या हातान ताणें आमकां जैत दिला. ताणें आपली सडवण आमकां परगड केल्या कळीत केल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांत आमचे थंय ताचो मोग ताचें विश्वासीपण ताणें उडास केला. पृथ्वेच्या कोनशा कोनशांनी आमच्या देवाची सडवण देखल्या. आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाच्या मनशां थंय जांचे खातीर आमी मागलां जांचो उडास आमी काडटा हर एका दिसा मागता हें सगळें सुमयान ताच्या मोगान विश्वासीपणान केला. तर त्या सुमयाची त्या बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची वर्थ्या देवाची त्रिएक देवाची आमी स्तुती करया. त्या त्रिएक देवाक आज नावडया. ताचे थंय संतोष भोगया. ताचे थंय आमी उल्हास पावया. गवया आमी गीत स्तुती करा ताची स्तुती करा. B41 पेज 56 ताळयो पटून संतोषान आमी गवया. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. दुनिया देवाची स्तुती करा. दुनिया देवाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. निरंतर स्तुती करूया. आमचे सर्वस्व देवाची स्तुती करू.
आमचे मन आमचे काळीज आमचे जिवीत सर्व सुम्याक उबाऱ्या ताची स्तुती करया तोच आमकां कृपा दिता तोच आमचे नदर घालता तोच आमची सरवण करता स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा रायाच्या रायाची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा सोडवंदराची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा निरंतर एका मनान एका काळजान आज समेस राष्ट्रां सवय मेळोवन सगळीं जनांगां सवय मेळोवन आमची कुटुंबां आमचेर एक संतत सुरतावन आसपर्या तांचे सवय मेळोवन जायती वंशाली परसा सर्गा निरंतरी स्तुती करता त्या बरी आस आमी स्तुती करया आमच्या देवाची आमच्या रायाची बापूत आणि पवित्र आत्म्याची त्रिएक देवाची त्या पवित्र इंद्राची आमी स्तुती करया ही पवित्र इंद्रान आमच्या थंयची येता ओ पदवेदार सर पदवेदार जाल्यार आमकां मेळटा आमच्या थंय सदांच आसा वस्ती करता पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र अनुभव आमी करता स्तुती करतना विशेष तरान आमकां कृपा दिता पवित्र आत्म्याची आमी कृपेवंताची स्तुती करूया स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा पाराक्लिताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा हालेलुया 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 नंतर स्तुती करूया हालेलुया 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 महिमा स्तुती वंदन वर्सेलो सां तुझे नाम सदैव सां तू सर परवेदार तरी आमकां मेळटा तू आमचे सवय आसाय वस्ती करताय आज एका मनान काळजान सगळ्या आमच्या मनान काळजान तुझी स्तुती करता तुझे मुखार येता उठना वडटा दिन वसा तुझे दय संतोष पावता समय हालेलुया समयाक आजारदान आनी स्तुती आमी केली समय आमचे सवय सदांच आसा भोव पवित्र सक्रामेंतान जरा सोतोस समय उण्या रुपा काल आमचे खातीर राखून आसा आमी ताचे मुखार येत आसतना ताका आराधन स्तुती करतना ताची वडवीक बिलकुल सडना ताचे थंय बदलावण जायना पूण तोच आमकां ताच्या कृपेन बरोवन
ताच्या बेसांवांनी बरोवन ताच्या झरपणान बरोवन आमकां बदलिता. आयच्या वंजलांत एक विशेष जेजू विशेष तरान आमकां सांगता. आमी ह्या हप्त्यांत निमाणो हप्तो जावन आसा ह्या लितुर्जीक वर्साचो. परवां तरत हांव आमी आदवेंताक मॅट करता आनी ह्या निमाण्या हप्त्यांत म्हणजे निमाण्या दिसांनी कितें जाता सोमी सांगता. लुकास वंजलावसवर 20:17 वळ जेजू अशें म्हणटा. लूक 21:17 तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. जेजूचे पाटलावदार जावचें सलीसायचें काम न्हय. जेजूचे पाटलावदार जावन जियोवचें खंयच्याय काळार जावं आदीं जावं आतां आनी मुखार. जेजू स्पश्ट करता तुमी म्हजे पाटलावदार जातना हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. वै पवित्र सभेच्या सुरवेर जावन आमी पळयल्यार सुरवेली पवित्र सभा आमी म्हणटा कितले कश्ट कितली दगदोणी तांकां. थोड्यांक सिंवाच्या ग्रासाक घालें, थोड्यांक जिवी हुलपायलें. जाल्यारय तांणी आमच्या सुरवेल्या क्रिस्तवांनी भावार्थ सांडलो ना, जेजूक पयस केलो ना. कश्ट दगदोणी सोंसली आनी जेजूक साक्ष दिली. देखून मगाळ बाबा आनी भयणी म्हणटात कितले चड कश्ट तितले चड क्रिस्तांवपणाची वा क्रिस्तांवांची संख्या वाडता. पर्सिक्युशन इज रेजरेक्शन. आनी हें सगळें कशें जाता म्हणलें आमकां विशेष वा विचित्र म्हूण दिसूंक बरो. केदाळा कश्ट दगदोणी आसा ते दाळा आमी खरेपणी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हूण आमकां कळटा. कश्ट दगदोणी ना तर आमी समयाचे पाटलावदार जावंक जायना. आनी जेजू मुखार सांगता त्या सुवांजलान एक पुरबायेचें वाक्य आसा. लूक 21:13 20:13 वळ सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां एक संदर्भ जातलो. केदाळा कश्ट दगदोणी आमकां मेळटा कसली ती जावं. प्रत्येक तरान सुमयाचो पाटलाव करतना मिसांव करतना आसा हो एक संदर्भ आमकां. इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव विटनेस टू द लॉर्ड. सुवार्थेक वा सुमयाक साक्ष दिवंक. देखून मगाळ बाबा आनी भयणी आमी कश्टांत संकश्टांत तकसूंचे न्हय, भियोवचें न्हय वा देवाचे विरोध आमी उलोवचें न्हय, शीन उसारचें न्हय. कित्याक त्या वेळार कितें आसता की म्हळ्यार आमकां विशेष करपा आसा. त्या वेळार सुमया खातीर कश्ट सोंसतना दगदोणी वा तो एक अवकाश म्हूण आमी घेतना आनी सुमया खातीर कितेंय आमी करतना सोमीच आमचे सांगाता आसा. सोमी आमचे सुमे आसून वावुरता म्हणून आमी पातये जाय. देखून आमी करसूंची एक घडी आज आमी करसूंची सुमया मुखार जावं आराधन जावं मीस जावं मागणें तें सगळें आमच्या आदाराक येता. तसो सुमय आसता आमी मेळोवंक आयले हांव तर तसो आमकां आमी कश्ट वा दगदोणी सोंसतना तो आमकां मेळोवंक येता. आनी एक विशेष तरान एक विशेष कृपेन तो आमकां भरता. मत्तेवस वंजलावसवर 5:11 वळ जेजून 8 बागीन सयत म्हळां कितें म्हणटा. म्हजे पसत तुमकां अपमान सोसूंक दगदोणी बगूंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयती तर तुमी कितली भागे. कित्याक सर्गा उल्हास आनी उल्हास पावा, संतोष पावा. सर्गा राजान तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ आसा. समरो ह्या संवसारान तुका प्रतिफळ मेळना. समरो ह्या संवसारान तुका अपमान कश्ट दगदोणी आनी विविध तरांचे कितेंय सोसूंक मेळटा. तेसी एक पुलगत्र जाता आनी त्या पुलगत्र तुजी उपरांत उणी जाता. हांवें केदाळाय म्हणचें कोण कठीण कश्ट सोंसता, कोणाक कश्टां वयर कश्ट येवन आसा, बिलीव मी आनी सोमयाचेर पातया. सोमे म्हणटा ते कश्ट तुज्या बऱ्याक पडटले. ते कश्ट सगळे सोमी बऱ्याक पडाशें करतलो. ते सगळे तो बेसांवाचें करतलो. बिकॉज ही नोस सोमीक जाणा ताणें कश्ट सोंसल्यात, ताणें खुरीस ववयला आनी त्या खुर्साचेर ताणें जैत वेलां. कश्टांक तसो अर्थ दिता सोमे. देखून सोमयाचेर दिश्ट केल्या मगाळ बाबा आनी भयणी
आज सुमी कितें सांगता आमी पाती येवया. स्वामी म्हणटा म्हजे फाटला अवतार देखून तुमकां अपमान सोसूंक मेळटलें, एकलो तुमकां द्वेशितलो, पूण उडास वरा ते सगळे कश्ट वा ते कितेंय तुमकां भोगूंक मेळटा तो एक संदर्भ जातलो तुका साक्ष दिवंक. आनी त्या वेळार स्वामीच आमचे सांगात वावुरतलो. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज कसले आमचे कश्ट, कसलेय ते जावं, कुडीचे, मोतीचे, आत्म्याचे, बीट फिजिकल, बीट सायकोलॉजिकल, बीट any suffering that you have, आज सोम्याक कळीत कर, सोम्याक दी, सोम्याचेर पातये. He is with you. तो तुजे थंय आसा आनी आसूं आज मागतना, आसूं सगळें ताका दितना तुका तो कृपेन भरतलो. आज तुका विशेष कृपा वळोवन आज तुजे कश्ट सोमी कान घेवन ताचे सवय ते खुर्सावन ते भेटोवन तो बेसांवांचे करतलो आनी तुका जैत दितलो. सोम्याचेर दिश्ट घाल, साज जाल्यार दिंबी घाल, सोम्याक सगळें कळीत कर. टेल हे सगळे कश्ट हांव तुका दिता सोम्या, हे सगळी खंत बेजाराय तुका दिता. मातशी दया कर, म्हजे सांगात तूं आसाय, म्हाका घट कर, म्हजो विश्वास घट कर. तुजेर हांवें दिश्ट घाल. ह्या संवसारांत ह्या पयीन हांवें मुखार वरिशें, हर एका कश्टांचेर जैत वरिशें तूं कर सोम्या. आय बिलीव इन यू. आमी गावया हें समर्पणाचें गीत, चिनये वाटेर मेळटीत कांटे, E68 page 147. चिनये वाटेर मेळटीत कांटे, रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सवे, विश्वास दर्या ताचे कडेन. संसार हो सरा पुरया, आसा तो आमचे सवे. पळय सोमी आमचे सवेंच आसा. हर एका वेळा आनी घडये प्रत्येक तरान हर एका कश्टांत संकश्टांत तो आसा. ताचो अनुभव आमी करया, ताचेर आमची दिश्ट आमी घालया, ताची कृपा आज आमी मागया, जोडया. तो खंडीत आमकां चलवंक सोडिना. ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ताणें म्हणा, जो कोण म्हजेर सतमानता तो केदींच लजेक पडना. ताचेर पातये येवया, सतमानया, सगळें ताका दिवया, मागया आमी. O सांबळ दर्यो तसा, येवं दीत ती वडलारा. O सांबळ दर्यो तसा, येवं दीत ती वडलारा. जिनिये तारून केदीस उरचे ना. जेजू आसा आमचे सवे, चिनये वाटेर मेळटीत कांटे. रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सवे, विश्वास दर्या ताचे कडेन. संसार हो सरा पुरया, आसा तो आमचे सवे. वय मगा बाबा आनी भयणी, सोम्याक सगळें तूं कळीत कर. आज तुजे कश्ट कितें तुज्या जिवितान, तुजे कश्ट तत्वार कितें तुज्या कुटुंबान, आज तुज्या संबंधान कसले कश्ट आयल्या, आज तुका सैतान कशें पयस करन आसा, बनावन आसा. पळय तूं मागणें करताय, पळय तूं सोम्याक लागीं सरताय, कित्या कश्ट म्हणलें सवाल तुका दोस्ता. तुका दुबाव येता जावंक रो. तूं अस्कत मनशां सैमाचो, आमी सगळीं मनशां सैमाची. हय आज कश्ट येतना निराश जाता हांव, सलवता हांव.
सवार पुटीन देस पर कंगल जावन जीव नाका म्हणले बरी तुका बघता जावं बरो. God knows सुम्या कळीत आसा. He is looking at you. तो तुका पळयता, तुझें कुटुंब पळयता, तुझे कश्ट पळयता. तो खबरेर ना म्हणून न्हय, तुवें एक दिश्ट सुम्याचेर घाली जाल्यार, तुवें तुजी दिश्ट सुम्याचेर घालून ताका उलो मारलो तर, सगळें ताका दिलें तर, हा सुमी तुजी दया करतलो, तुका बरें करतलो, गूण करतलो, तुका त्या कश्टा संकश्टांत जायशे कृपा दितलो. तुजेर जैत व्हरून खुर्साचेर मरोन जैत व्हेल्लो सुमी मोरणाचेर जैत व्हेल्लो, तुकाय जैत मेळटलें. मागे आमी सक्कड दिवया. आमचे कश्ट, आमचे तत्वार, आमची तेसवां मागणी सक्कड ताका समर्पया. तो आमकां कृपा दिवन ताच्या बेसांवांनी बरो. सलवल्ले जिवीत जावं, कष्टांची वाट ती जावं, सलवल्ले जिवीत जावं, कष्टांची वाट ती जावं, दुख थांबतलें तुका जैत मेळटलें, जेसूचेर विश्वास दवर, चिनिये वाटेर मेळटीत कांटे, रावचे नाका, रावचे नाका, चलया फुडें जेसू आसा, जेसू आसा आमचे सवे. विश्वास दर्या, विश्वास दर्या ताचे कडेन. संसार हो सरा पुरया, आसा तो आमचे सवे. संसार हो सरा पुरया, आसा, आसा तो आमचे सवे. जनी हाथ उबारे स्तुति करना में मांगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. वैसम्या तुवें स्मळाय बसायलाय तूं आमचे सवे आसा. आज आमी बेटोवचेर एक मागणी, आमची तेसवां कश्ट सगळे तूं स्वीकार कर. आमचेर एक आमच्या गरजांचेर बेसांव घाल. तुज्या विशेष कृपेदिन्यांनी भर आमकां. सर वायटा विघ्नांतली पिडेंतली संकश्टांतली आमकां निवार. तुवें जोड दिल्लें तें जैत आमचें जावं सुम्या. आमी तुजेर विश्वास दवरता, आमी तुजेर पाती येता सुम्या. आमकां आशिर्वादीत कर. सुडका दी, सडवोन दी. आमचो बावट बरवसो मोग सडय, विश्वास सडय सुम्या. We pray Lord, bless us, heal us, deliver us, sanctify us. May your kingdom come, Lord. तुझे राज आमचे दये, सगळे राज देवाचे दये तुझे नाही असले तू काढ सुम्या. आणि आमकां बेसवांनी भर. I make this prayer in your name, Jesus. Amen. विविध सवांगातीर आमी मागया. जल्मा दिवसाचरण करची. बर्थडे शोविन चेसन डिसूजा मैंगलोर, मेलिशा मेनेजर्स दुबई. काजाराची एनिवर्सरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी. प्रवीण आणि वेल्मा रोड्रिगस लॉरेटो अरगांदी आमकां विचारला. सेवरिन डिसूजा मुदरांगडी, पॅट्सी डिसूजा मैंगलोर, सबरीना ग्रेगरी रोड्रिगस वलेंसिया, रीटा ग्रेनवेल मुंबई. For safe travel by Gracie D'Souza Melbourne, Vasant Marita Fernandez and Ikutam Bangalore, Maria Maecha Manak Mother of Lutz by Emmy Rita D'Souza Womanjur. For good works and success, Florin Lobo Fajir. Patikta Savangatira Mimaktam Israeli Rikta Sambadi Desna. For gift of child, Mikhail and Rachel D'Souza Mangalore. Successful document clearance some Chikatrikta Sam Bangalore town. Sessions Veena Rodriguez Dubai. Sir Sarlela Bavartan Sudasami Kartana. All needy souls per Glatmagati Shanti Norona Kutam. Kutman Sarlela Norona Fernandez Kutman. Shanti Norona Kutam. Benedictani Francis D'Souza Nirmarga. Agopinani Peter Montero Saratkal. प्रतीक आत्म्याखातीर मिसिता मीरा रोड्रिगस पतूर. गरजेवंतांच्या आत्म्या खातीर
Sabrina Gregory Rodriguez Valencia, Bonaventure Intru Rodriguez Valencia, Flora Bonaventure Rodriguez Valencia, Joseph Intru Rodriguez Valencia, Felix Bonaventure Rodriguez Valencia, Robert Bonaventure Rodriguez Valencia, Jacinta Robert Rodriguez Valencia, John Bonaventure Rodriguez Valencia, Philip Anthony Dias Valencia, Joaquim Fernandez Valencia, Alvin Dicuna Mangalore, Peter Sikvara Katil, Flora D. Almeida, Lawrence D. Almeida, Marcelin Pinto Beltangadi, Kutman Salila Sanagad Emirita de Souza Wamanjur, Frederick de Souza Wamanjur, Michael Carlo and Elizabeth Rodriguez Wamanjur, John Rodriguez Wamanjur, Marcel Lobo Wamanjur, Kutman Salila Sanagati Sylvia de Cunha Valencia. The sounds we am chita sound beton sumech best sound yagri amazon givya. जिनिये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नका सलिया फुडे जेसू आसा आमचे सवे विश्वास धर्या ताचे कडे संसार हो सरा पर्यंत आसा तो आमचे सवे A6 page number 16. मंदिरांत तुझ्या भितर सरून गातां तुझी महिमा नावार्तां की तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 सर्गी दळबार आंजा बडव्यांसो मधुर नातांच्या गयानासो सगी सो उल्हास सगळ्यान भरला सोमी आमचे मध्ये येऊन रावला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. जेजू ख्रिस्त मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो सुमी आमकां आज सांगता स्पश्ट करता तसो पटलाव करतल्यांक ह्या संवसारांत तितलें सलीस न्हय कश्ट दगदोनी खंडीत सुखाना हरी एकलो द्वेश करतात पूण हरी एक कश्ट दगदोनी सुम्याक आमी साक्ष दिवंक एक अवकाश कित्याक तो सुमी आमचे सवय सदांच आसा प्रत्येक तरान आमच्या कश्टा दगदोवणेंती तो आसा म्हूण आमकां सांगता. आयच्या दिसा हांव भोवपाक येवन तूं देवदूतांचें मीस काडटा हेच्या प्रवेश गितांत आमी गायलें हांच्या भक्तां सवय मेळोन हांवें सुम्याक मेळोवंक आमी आयल्या तो सुमी देवदूता मुखांतरी आमकां मेळटा. सवारपुटी आमच्या कश्टान कितलेशे जाणांचो आदार सांगात आमकां मेळ्ळा. देवदूत म्हणटा आसतना केवळ कूड नातिल्ले मात्र न्हय सोडबडी आमचीच भाव भयणी आमचीच मनशां देव कोणा मुखांतर म्हणी आमकां मेळटा आमच्या आदाराक येता तरी एकडी पोर आमच्या दोळ्या आमी दांपया आज सेवाक अर्गां दिवया आमच्या कश्टा संकश्टान देव आमकां मेळोवंक आयला. विविध तरांनी देवदूतां मुखांत हेरां मुखांत त्रासांचे खातीर आमी मागया. आमचे जिवीत आज सुम्याक बडयत आसतना सवारपुडी कश्टां संकश्टांत आमी निराश जाल्या तर देवा विरोध ताच्या योजना विरोध कितेंय सांगलां उसारलां तर आज आमची हरी एक ल्हान व्हड सुखी पथकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणें आमी मागया.
संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत बघेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे कडेन आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मनी अर्पण तुवें संपूर्ण तरान तुज्या मांडावळीन थारायलाय तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हणून कश्टांनी आमकां आदार सांगात दिव म्हणून आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत हांवें जुआवन सर्गी आनी एक व्हड आनी विचित्र कुणां देखली. 7 देवदूत 7 कर्गांक घेवन आसले. ही निमाणी कर्गां कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण जारी जावंक आसलो. तेदवा उजयान बरसल्ल्या आरशाचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. मनजातीचेर तिच्या मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाच्या अंक्याचेर जैत वेल्ले ते आरशाच्या दर्ये वेळेर उबे आसलेले म्हाका दिसले. तांणी आपल्या हातांनी देवाची स्तुती करची विणी धरलेली. देवाचो सेवक जावन आसल्या मोइजेची आनी ते शेळयेचे गितां गावन तांणी म्हळें सर्वेस्परा देवा सर पदवेदारा वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां. सर जाणांगाच्या राया नितीच्यो आनी सताच्यो वाटो तुज्यो. सर्वेस्परा तुका भियेनातलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिनातलो कोण आसा. कित्याक तूं एकलोच पवित्र. सर जाणांगा तुजे उजीर येतेली आनी तुका आराधन स्तुती करतेली कारण तुजी नितीची कृत्यां स्पश्ट कळीत जाल्यांत. देवाचें उतर. देवाचें ओडपकार. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर पदवेदारा. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर पदवेदारा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर पदवेदारा. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जाणांगा उजीर आपली नीत ताणें उगाडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उडास काडला. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर पदवेदारा.
दर्यो आनी तांतू आसा ते सर, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटो, पर्वत संतोषान उडोवन नासो. श्लोक वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर पदवेदारा. सगळी सृश्टी येवसो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हास. तो संवसाराची मुनशिबी करूंक येतलो. सत नितीन प्रतिमेचे तो झडती करतलो. न्याय नितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. श्लोक वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर पदवीदारा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. मोरा पर्यान विश्वासी राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जैतासो मुकुट दितलो. Alleluia, 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 alleluia. म्हज्या वांटणी काळीजांनी तळकर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकारां उजेर हाडटले आनी बंदिखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी आदिपती उजेर ओडून व्हरतले. सुवार्तेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वा सक्त आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापय, भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणीकाय वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचो विशय आमी म्हळें आतां आमी निमाण्या हप्त्यांत आसा. जेजू कश्टां संकश्टा विशयांत उलयता. दोन तरांचे कश्ट आसात खंय कोरिंथीकांच्या दुसऱ्या पत्रांत आमी सांबाळ स्पश्ट करता. एक संवसारी रिती प्रकार कोण कश्ट सोंसतात ते कश्ट मरण हाडतात. ते तुका डिप्रेशनाक वा हेर खंयच्याय त्या स्थितीक कारण जाता. पूण देवाच्या कुशे वा योजना प्रकार कोण कश्ट सोंसतात ते आमचे ते पश्चाताप उपजयतात आनी तातूंत सुरसुरेनांत ते आमकां तारण दितात. It will lead you to salvation. So संवसारी रिती प्रकारगी देवाच्या कुशे प्रकारगी आमी पळयचे. आज सोमी आमकां वंजलान स्पश्ट करता सभार संगती थोड्यो संगती नियाळ्या. एक, ताचे पटलावदार जावन आसतना दगदोनी सुखाना. हर एकलो द्वेशितलो. दुसरो विशय, पूण ही दगदोनी वा तो संदर्भ तुका एक सुवार्थ एक साक्ष दिवंक एक अवकाश जातलो.
आनी तिसरो विशय, कितें करचें कालें सांगचें म्हण आतां निर्णय करनाका, कित्याक सोमीस आमचें सवय त्या वेळार उलयतलो वा वावुरतलो. सोमयाचो सांगात आमकां आसा. चवथो विशय, तडबडीये कश्ट तुज्याच मनशा मुखार येतले, तुज्या कुटुंबाचींच, तुजे सांगाता आश्चींच तुका द्वेश येतले, पूण भिये नाका. आनी पांचवो विशय, तुज्या दीग सोंसणिकाय वरवीं तुजो जीव तूं वाचयतलोय. देखून एक कश्ट देवाच्या कुशे प्रकार आसात तर सोमी आसा तो एक अवकाश आनी तसो फळी आमी काडटले. देखून मोगाळ बाबा आनी बेनी एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, मागया आमी सोंसचे कश्ट संवसारी रिती प्रकार आसनाय देवाच्या कुशे योजना प्रकार ते आसूं. आज ह्या बलिदानान सकड कश्ट आमी हाडया. कितें आमचें तें आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत वा संवसारार आसात सगळे भेटोवया. देव आसा, देवाची कृपा आसा, सगळे तो आशिर्वादाचे जावन बदलितलो आनी ताच्या दुतां मुखांतर तो आमकां मेळटलो. देखून ती कृपा सुमयाची आमी आमचे खातीर हस्कोना खातीर मागता, तांचे खातीर सोन घेवया. आमेन. गायन संघ C56. बापा कणिक आमची तुका भेटून दिता, मोगान तो आज स्वीकार कर आमी दयेन परता. बापा कणिक आमची तुका आमी भेटून दिता, मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. महिमेवोन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमी तुका समर्पिता तो वाकर सोयश्न देवदूतांच्या मनी अर्पणान तुजे मुखार पावो आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमळीत दुंपा बरी तुजे मुखार सदां सडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्या सवय आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर कळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणतना तुजीच महिमा आमी वाखणता, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो, कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे महिमेन संतोषा वयर सरगार हिसोब नातलेलो देवदूतांचो दळबार, तांचे संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, ओ सगळी तुका जय,
बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान सत्संगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेसपरी चवान जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावरतसो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगत सवतेल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मरये देवाचे माया संगती भगवत धर्मता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या कश्टांत संकश्टांत आमची सुवां सुमी आमचे कश्ट बेसावांचे जावन बदलून सो परत आमकां समर्पण कर ताणें शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेंतली कश्टा संकश्टांतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार दयकुणया जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रासवडकी पदवे आनी मै तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ
तुमची येतान राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोय आसो. तुमच्या सवय असो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमच्या आत्म्याक तशेंच फुडें भलायकेन मुखार दिवं. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या कश्टांत आमचे सोय आसोन आमकां कृपा दिवन जैत सैत दिता तो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोण आयकता म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा. तो मरणांतलो बाचाव जाता जर ते तावन पयस रावता. सस्नीक जिवीत सोडता सोमया म्हज्या देवा. धन्या म्हज्या राया. आशेवन रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका. दादोस तूं कर म्हाका. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गटायन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगचनो उडास आमी दवरया ह्या हप्त्याच्या अखेरीक प्रेसार शुक्रार शनिवार 28, 29, 30 नोव्हेंबर एक विशेष इंग्लिशान हिलिंग डिलिव्हरन्स रितीर आसा. ही रितीर वस्ती तशेंच वस्ती करीन आसलेल्यांकी अवकाश आसा. सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत आसतली. तुमी येया. हेरांक तिळसिया बेंगलूर तावन विशेष एक पंगड येवचो आसा. तांचे खातीर रितीरे खातीर मागा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवय आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. प्रजांचे शीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. हलक्या कळसार दुर्बळ चिणयेन शुभ वार्तेक साक्षी जाया. धाडटा तुमकां शेतान म्हज्या वावराक तुमी तयार रावा. सर्गा बंदराक शेळयांक म्हज्या मोगान तुमी पावया. वसा प्रजांचे शीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा.